कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आमकां गोंयकार, आमी गोंयकार, आमकां एक ट्रेडमार्क आसा आनी हो ट्रेडमार्क पळोवंक सगोट लोक संवसारांत जो आसा तो खाशेली जावं खाशा मोनान गोंयां येता. कला आनी संस्कृती मोदें आसा संगीत, आनी हें संगीत वाजोवपाक आमकां संगीतकारांची गरज पडटा, जांकां आमी म्हणटा म्युझिशियन्स. आनी ह्याच निमतान आयज म्हज्या बरोबर आसा कोंकणी माचे वेले खोडेगांत दोन खांबे. कोंकणी माचे वेले खोडेगांत म्युझिशियन जांचो वावर लोकांनी ओदीक वाखाणलेलो आसा, जांकां मान आनी रेस्पेद दिता. म्हज्या बरोबर आसा दोन म्युझिशियन आमचे कोंकणी माचे वेले बाब झेवियर दे मोयरा, जाका आमचो लोक आमचे तियात्रीस पाकलो ह्या नांवान वळखता. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी आमचो म्युझिक टिचर, सांगचें म्हणल्यार दोगूय म्युझिक टीचर, बट ही इज अ सॅक्सिफोनिस्ट. आनीक आमच्या चोडा मोगाचो बाब रॉय मेनेझीस. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. कशें आसात? बरें. दोगूय म्युझिक टिचर्स. आयज हांव तुमचे वांगडा म्युझिक शिकोंक आयलां. तर स्टार्ट करूया. ओके, ऑलरायट. ओके, कशें आसात? चड शोज येत दिसांनी? सीझन स्टार्ट. ओके, पाकलो बाब, जायतीं वर्सां तुमी म्युझिकान आसा. सुमार कितलीं वर्सां जालीं? हांवें 1986 कॉमर्स केल्लें तियात्र वाजोवन पयलोच. तेन्नासान चालूच आहा. आनी रॉय बाब तूं? So 1985 so I started career like when I was like 15 years old. 15 years. ऑलरायट. ओके, सिन्स तुमी इतलीं वर्सां म्युझिक वाजयलां जावं तियात्र आनी संगीत दिलां, कितें अनुभवलां तुमी? कितें एक्सपिरियन्स आहा तुमचो? एक्सपिरियन्स कितें सांगोंक दिसता तुमकां? इतले वर्साचें तुमचें जें काम आसलें ताचे वरून तुमी आतां कितें अनुभवलां? कितें दिसता तुमकां? कितें भोगता? म्युझीक खूब इम्प्रूव जाला तियात्रान. आतां पयले आमी वाचताले तेन्ना, त्याच्यान आतां आनीक खूब इम्प्रुवमेंट आहा म्युझीक. हय, आनी बरे म्युझिशियन्सूय जाल्या. आदल्या तेंपार कोडे एक कॉम्बिनेशन जायना आहलें आसतलें. आतां सगळे म्युझीक शिकता आनी भुरगीं चड येता. आनी खूब जाण आतां स्टार्ट केला म्युझीक शिकपाक, इवन ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट्स एंड ऑल. आनी ताका लागून म्युझिकाचो स्टँडर्ड मातसो वयर सरला आतां. ऑलरायट. ओके, पागलो बाब, हांव तुका एक विचारूंक सोदता. जायतीं वर्सां तूं म्युझिकान आसा, हातूंत तूं भावना ड्रामर म्हणटोच तुजेर एक भार आसता तकलेर. आनी जेन्ना आमची न्यू कामर जाता जावं न्यू भुरगीं येता तेन्ना ती वयर सकयल बायकी पाटी जाता. आनी ड्रामर म्हणटोच तुका ते बीट सांबाळून दवरचें पडटा, जावं तुमकां ती पिचीक लागून कितें पूण हें वयर सकयल जाता. तुका कितले त्रास पडटा तांकां सांबाळपाक. एक एक पाटी ते जावं बिटा भायर म्हणटा. सो तुका कितले त्रास, हांव कितें डिफिकल्टी? पीच म्हाका लागना, म्हाका लागता व्हडली बीटूच. बीट चुकत जाल्यार रागां दवरूंक जाय ताका. आनी तो ट्यून तर तूं देकर जाय जाल्यार तुज्यान रोखडोच तो बीट ही पावल्या आनी रोखडोच दवरूं येता. ट्यून आतां तियात्राचे ट्यून आदीं मातशें चडशें कॉमन आहलें, आतां मातशें इम्प्रूव जालें. डिफरंट जाल्या. वॉट अबाउट पीच वायज? हय, पीच वायज आतां आमी आतां दोग जाण आहा तुका बरें मेवले आमी. तो एकलो रिदम सांबाळटा आनी एकलो मेलोडी सांबाळटा. तो म्युझिकान दोनूच इंग्रिडियंट आसता, एक मेलोडी आसता आनी एक बीट आसता. सो आमकां पयलीं तांकां पीच पळोवची पडटा तांची. केन्ना ते लो म्हणटा, प्रॅक्टिसीक लो म्हणटा, मागीर स्टेजीर अशें दिसता की प्रॅक्टिसीक सारकें म्हणटा कशें दिसता, पूण स्टेजीर पावले मातसो लो जाता ते. मागीर केन्ना केन्ना आमी मागीर चेंज करता मागीर पीच. ओके, वॉट अकॉर्डिंग टू यू ऑल तुमी सॅटिस्फाय केन्ना जाता? जावं प्रॅक्टीस गरजेची आहा, दुबावना, बट तुमी सॅटिस्फाय केन्ना जाता तेन्ना प्रॅक्टीस तेंची जाता जायना, तुमची कश्यो आसपाक जायो, जावं तियात्र जायच्या पयलीं प्रॅक्टीस जाता, कश्यो जाता प्रॅक्टिसी, आनी तुमकां केन्ना सॅटिस्फॅक्शन भोगता बाबा ओके दे आर फिट? ते कशें आतां सिंगरा प्रमाणे आसता. थोडे जाण सिंगर आसता ते एकाच हाका हें करून प्रॅक्टीस सॉंग आपले जे सिंग हें करून कवर करता. थोड्यांक जायना, तर ते सारके कोण दुसऱ्यांची सॉंगां हाडटा, केन्ना ताजी उतरां सुबेज आसता, ते मागीर ते टायमार बसना ती आमकां करेक्शन करचें पडटा. थंयसर मातसो टायम जाता, पण सगल्यांक चान्स दिवंक जाय न्ही. सो आमी तांकां करेक्ट करता आनी तांकां उर्बा दिता मागीर सिंग करून. ड्राम टिचर तूं, तो ड्राम वाजयता, हाचे भायर आनी इन्स्ट्रुमेंट बा केन्ना वाजयला? केन्ना दिसता तुका वाजोवपाक? आतां आनी वर्सां काबार जालीं न्हू. आनी पूण दिसतालें पयलीं वाजोवंक?
दिसतालें म्हाका बेस गिटार बेस गिटार खूब लायक आसली बेस गिटाराची. ओके फॅमिलीन कोण आसलो तुमचो म्युझिशियन म्युझिशियन तूं आमच्या एकलोच म्युझिशियन जालो म्युझिशियन Correct. हय. ओके ऑलरायट कित्याक लागून दिसलें तुका आपूण म्युझिशियन आनी जातलो म्हाका आनी ल्हानूच आसतना हांव म्युझिशियन जातलो म्हणून कितें म्हाका हें आहलें. पयलींच हय म्हाका मातशें बाय ड्रामाचें फ्लूक जावंक ना 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 ड्रामाचें मातशें बीट जाण आहलो नांव नको आहलो चड बीट आनी बिटाची नांव चड करून म्हाका शिकयलो म्हाजो म्युजीक सर सालादार दिसा मोयडेचो. दुसरो मिस्त्री आमरोज दिसुजा तो मरून गेलो. तिसरो आमचो मिस्त्री आग्नेल डायस. सो तांचे कडल्यान तूं जायतो शिकलो हय खूब शिकलो आनी मागीर कोणाक खूब जाण मिस्त्री आबदोन हांव म्हाका आजून पासून हांव ताका फोन मारीत मिस्त्री हें कितें तो म्हाका 1 2 3 1 2 3 म्हणून फोनार सांगता आनी धाडटा. ओके रोय बाब तुजी सुरवात कशी जाली कित्याक लागून दिसलें तुका म्हजो भाव फायर ब्रिगेडीन आहलो आनी तो सांतन कोता मिस्त्री तांकां म्युजीक शिकोवपाक स्टार्ट जालो. सो भाव प्रॅक्टीस कोता ती पळोवन म्हाकाय उर्बाक हे आयली. सो इन्स्ट्रुमेंट घरा आहले हांवें स्टार्ट केलें मागीर म्युजीक शिकपाक. आनी म्हजो पयलो टिचर आहलो मिस्त्री मोती रिको म्हणून दिवाडी. सो ताजे कडेन मागीर सॉल्फान शिकलो आनी मागीर हांव 18 वर्सां तो नेवीन जॉयन जालो. मागीर नेवी बँडान हांवें 15 वर्सां काम केलें तिसर बरो म्युजीक शिकलो हांव. तेका लागून तुका इतलो टायम लागलो तियात्रांनी येवपाक दिसता म्हाका. ओके वेन वॉज द लास्ट टायम दॅट यू लेफ्ट एंड यू जॉइन स्टार्टेड अ करियर हांव नेवीन 18 वर्सां जॉयन जालो 1991 आनी रिटायर जालो 2006 आमची 15 वर्सांची सर्वीस आसता ती. आनी मागीर हांव 1 वर्स 1.5 वर्स सुमार दुबय काम केलें मागीर हांवें आनी 2008 तियात्र स्टार्ट केलें. ओके तेन्ना सान मागीर तियात्रांनी फुल फूल फ्लॅश रायट. ओके पाकलो बाब पाकलो 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 म्हण आयकलां पूण तुवें सांगलाय जायते फावटी हें पाकलो कित्याक म्हणटा पळय तें. ओके आयज हांव तुका विचारता कित्याक म्हणटा पेट नेम तुजें पेट नेम म्हूण कितें जालें तेन्ना ती कॉम्पिटिशनाचे तियात्र वाचतालो. बँड आहले मिस्त्री वितोरिनाचे वितोरीन आनी तियात्र आहलो AM राजू. ताचो सगळो कारबार तो आनसेत पळयतालो. सो आनसेतान म्हाका सांगलें तूं थिंगा वितोरिनागेर राव तुका हांव ड्राम सेट हाडून कोणाकूय धाडटा. हांव रावलो थिंगा आनी भावाक धाडलो हांव नको ताचो भाव म्हणून. ड्रामर कोण काय म्हणून सांगलो आनी एकलो फ्रेंड आहलो आल्वीत म्हणून तो म्हणलो उडो आहलो हिंगा आतां हिंगा कित्याक हांवें म्हणलें कित्याक कितें जालां ना प्रॅक्टीस आहा म्हाका ड्रामरा करूंक. हांवें म्हणलें ड्राम आहा मरे हांव येता घेवन तूं घेवन येता आनी ड्रामर ना आनी कितें जाता तें काय आपल्याक म्हणलो कामाक वचोंक लेट जाता आनी कितें आहलो तो हिंगा उडो हांवेंय पळयला म्हणलें हो गेला थंयसर गेला. मागीर म्हणलो चल तूं मातसो पावयता आपूण तुका पत्तो हाडून सोडटा म्हणलो. हांवें म्हणलें पत्तो हाडून सोडिना काय हांव थंय प्रॅक्टीस पळयता आनी हांव घरा येता. आख्खे वाटेक सांगता म्हाका कसलो ड्रामर सांगला आनी म्हाका दुपायच वेलो. जेन्ना आमी थंय पावले एक पावले तेन्ना अरे आनसे तुजो ड्रामर नाच मरे तो पाकलो कोण म्हणटा तो ताणें आनसेतीन सांगलेलें ताका तो ड्रामर पाकलोच आहा. अरे तो तुजो पाकलो ड्रामर ना आनी हाडलाय तो कोणाक काय म्हणलो तोच पाकलो ड्रामर म्हणून ती सगळीं आसोंक लागली मागीर तेन्ना सावन तें नांव रेजिस्टर जालें. ओके सगळ्याच्या मनान रेजिस्टर जालेलें 10 जाणां आहले म्हणटच जालें तेन्ना. तुका कितें नांव पडलां म्हाका नांव पडूंक ना पण रोहित थोडी जाण मोगान रॉय बॉय म्हणटा. रॉय बॉय ओके बरें आहा तुमी दोगी बॉयज. जायती तुमी म्युजीक वाजयला म्हणटच जायती कांतरां तुमच्या मोतीन येता वयता आसतलींच. आतां आमचे ऑडियन्स रावता म्युझिशियन आमी ब्लो कोता तें पळयलां हात वाजयता तें पळयता आरतीन ड्राम वाजयता तें पळयलां पूण तोंडांतल्यान कांतरां आयकोपाक ती बाडयो आशिल्लें आसतलें. सो 1-2 व्हडी म्हणून दाखय न्हू पाकलो बाब. सोफा काटाय रे. हांव पयलो कांतार म्हणटालो तियात्रान आमच्या गांवचे हांव भायर न्हू. हांवें न्हेसलां हांव थोडे कांतारूच म्हणटालो. एकूच कांतार म्हणटालो आदवोगाद म्हणून ते आयज पासून 150 पावटी म्हणलां म्हाका दिसता. ओके आयज आमच्या ऑडियन्साकूय म्हणून दाखयलें. हांव ते थोडे जाणा एक वर्स एक कोरस फामाद आदवोगाद नांव सातान व्हडल्योत केसी घेता कोर्टान जायत्योत केसी आसा तातान कोणाकूय वरो नांव घालता फोडान केसी आसात म्हज्यो लाकांनी फायली बोल्ल्यात म्हज्यो केसींनी आमकां पिशे केल्या दुडवारी
दुडवाचे आशेचे वोगाद आमी जालें? Alright. माझ्या सारकें देखोर जालां ते इतली हय 150 फावटी म्हणून मजाच गान म्हाका दिसता हांवें 70 फावटी धरी म्हणून पीठ सारकी आसली वय तेजी सारकें. पिठा सारकें वय, म्हणल्यार वय. ओके तूं हें केन्ना कांतार म्हणलां ना म्हाका चड तियात्राचे उगड आसना पण म्हाका धाकटेपणा एक सुकुरीन तियात्राचो तो पयलो तो इंट्रो हें आहा न्ही कुरीन ओपनिंग आयकतोच ती उतरां घुस्पोतेली चिंतना सांगोंक जायना उमाने खोलो आसलो दोलीन कांसोली पण रावलो वालीन करून आपणे रोवाणे आशेतालो उदकाक म्हूण धरून ताणें बेबकाक फोर्सां धांवले लेवाळे आपूण म्हणून होती दाखयतालो शाती शॉटक देवचा रांदलो ना ओके नो प्रॉब्लेम अजून उगड आसा तें कळ्ळें ओके तूं आपूण मिनीन देमादार म्हणून समजो नाका आनी हो उगड आसा म्हाका जेन्ना हांव 10 वर्सांचो 12 वर्सांचो आसतलो ताजो तियात्र म्हाका दिसता 1-2 फावटी पळोवन ते मेमरीन अजून आहा धाकटेपणांतल्यान ओके ऑलरायट ओके जायते तुमी तियात्र जावं दुसऱ्यांचे जावं वाजोवपा बा वयता कितें डिफिकल्टी लागता तुमकां जावं आतांचे जरी तर समाजांत तुमी नदर मारीत जाल्यार मेन डिफिकल्टी आमच्या तियात्रांक कितें आहा कोण मातसो ऑफ पीच ऑफ बीट कांतार म्हणत जालें इतलेंच ओके आनी काय ना बट तुमकां तियात्राचो स्टेटस आतां कितें दिसता पळोवपाक इज इट ब्लुमींग जाता काय तियात्र कितें आहा कित्याक इतले वर्साचे तुमी तियात्री जाता सो कितें आहा तो स्टेटस एक बरी इंडस्ट्री कर सगल्यांक एम्प्लॉयमेंट कशें मेळता पळय म्युझिशियन्साकय यू नो आपलो लायव्हलीहूड कहो दिसपट ऑर्गनायज कितें करपाक जाता आनी हे भुरगे आतां म्युजिकान तियात्र वाजयता तांकां एटलिस्ट पॉकेट मनी कितें तरी मेळता करेक्ट ओके आतां रिसंट फिल्मांनी वो कितें म्युजीक वाजलां ह्या दिसांनी ह्या दिसांनी आमी दोगांयनी एक तियात्राचे डॉक्युमेंटरीचें शूटिंग जालां तातूंत आमी वाजयलां ओके आनी पयले नाचया कुंपासार पिक्चरान मागीर आनी एक पिक्चर द एनिमी म्हूण आहा कोंकणी तातूंत वाजयलां ओके ऑलरायट तुमची इश्टागोत कितल्या वर्सांची म्हजी आनी रोयची हय तेन्ना तो ह्या तियात्र फिल्डान आयला तेन्ना सावन एक कितली वर्सां जाली 15 वर्सां मायज जालीं आसतलीं. ओके दोगूय एकामेकाक सारके वळखता हय हय सारके सारकें शुअर आमी दोगूय जाण वी वर्क टुगेदर आमी पयले आमी केन्ना आमकां कोणाचो फोन आयलो तियात्रा हांव ताका फोन मारता ताका तियात्रा तो म्हाका फोन मारता तो आमी दोगूय जाण कितलेच तेंप जाला आतां बरोबर काम करता ओके दोगूय एकामेकाक सारके वळखता म्हणटच एक प्रश्न विचारता हांव आतां सांग पाकलो बाब तुका रोयाक राग केन्ना येता कित्याक आमी ताका रागार केन्ना पळोवंक ना ना राग रोयाक राग येना पूण केन्नाय मातशें आमी कितें फकाणां करीत तर आमी केन्नाय फकाणां करता वाजयतना करेक्ट एक फाटी अशें जाला की स्टेजीर कितें जालें आमचें एक बँडाचें न्ही ताणें हें दाखयलां आतां आमकां कितें वाजयता काय म्हणून. ओके हांव ते कांतार काबार जावचें म्हाका कित्याक आमच्या सगळ्याक पॉयंट करूंक लागला न्ही हांव इंस्ट्रुमेंट घेवन गेलो थंय फाटल्यान तो तेन्ना म्हणचो तो धांवलो पळलो. तेन्ना एकूच फाटी राग आयलो म्हाका ओके तुज्या म्हणल्यार हांव आयलो तुका ती आज चालूच आहा ऑलरायट आतां रोयाक विचारता ओके रोय बाब पाकल्याचें तुका एक कितें अशें चड आवडटा हो कसलो गूण आसा ते कडेन वाजोवपाचो दॅट इज बिकॉज होय, आनी हांवें जायते फावटी पळयलां. ताजेर रिलायज जावंक जाता म्हणजे तुका भिरांत दिसना कशें पूण आमचे शो सारको बरो जातलो तें जेन्ना तूं ड्राम वाजता न्हू तेन्ना एक वेगळेंच वातावरण येता आख्खो सगळी कोण मागता कोण सिंगर येता तो पासून उमेदीन आसता तो बीट घेवन तो जे भाशेन तो मुडान वाजता तूं आदीं सांग तोच ना आदीं म्हाका एक दीस एकलो ड्रामरान सांगलेलें म्हाका तो मेलो आतां म्हाका म्हणलो जाणा चेडे विक्टर श्रीफ्स तो ओके बरो ड्रामर तो ड्रामर तेन्ना हांव वाचना तेन्ना हांव पयलो हो वाचतालो म्हाका म्हणलो तूं जोर आयिल्ल्या भाशेन वाजयना काय तूं वाजय म्हणलो आपूण सारको फीट एंड फायन गो आहा गो आनी बरो वाजय कांतुरिस्तूय फुलतलो आनी लोकूय फुलतलो आनी तूंय फुलतलो तें म्हाज्या मनान गेलें आनी हे खामे आहात न्हू फोडेगांत पाडे आमचे वाजपी रॉय विच इज द बेस्ट अँड वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ म्युझिशियन आतां तुज्या आवडीचो पार्ट कितें एक म्युझिशियन जाल्ल्यान एक देवाक एक्चुअली आमी हें करूंक जाय कितें आर्गां दिवंक जाय देवाक कितें आमकां हो गूण दिलो म्हूण
केन्ना वय बेस्ट पार्ट केन्ना म्हणजे खुशालकाय दिसता कितें आमच्या कितें करूंक जाता सॉल्फां बरोवंक जाता म्युजीक जाता कित्याक ते सगल्यांक गुण आसना न्ही ते एक बरें कहें. ओके आणि वर्स्ट पार्ट वर्स्ट पार्ट कितें म्हूण सांगू वर्स्ट पार्ट कांय ना काय ना वय. सगळे बरे सगळें बरें रायट. ओके कितले इन्स्ट्रुमेंट वाजयता तूं? हांवें सद्याक आतां बिकॉज तियात्रान आनी दुसऱ्या फिल्डान म्हाका चड हें मेवता म्हूण शोज बी मेवता म्हूण सॅक्सोफोन धरला नाजाल्यार हांव सॅक्सोफोन क्लॅरिनेट फ्लूट ट्रम्पेट मागीर किबोर्ड सगळे इन्स्ट्रुमेंट चडशे थोडे जाणो हे करपाक पूण हांवें सॅक्सोफोन चड धरला आतां कित्याक तातूनच आनी दुसऱ्याक टायम मेळना दुसरे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाक चड. करेक्ट. ओके सिन्स युअर अ म्युजीक टीचर आमची जायतीं भुरगीं म्युजीक शिकपाक फुडें सोदता तांकां तूं आयज कितें संदेश दिवंक सोदता? म्युजिकान खूब हें आहा फुडार आहा म्युजिकान सो शिकूंक जाय बरे भाशेन आनी बरें प्रॅक्टीस करूंक जाय. प्रॅक्टीस करून आपल्याचो जो थोडो टॅलंट आहा टॅलंट बेश्टो हें जायना प्रॅक्टीस करून करून डेवलप करूंक जाय आनी बरें म्युजीक वाजोवंक जाय. देवे बाब तूं कडल्यान तूं कितें सांगूंक सोदता आमच्या भुरग्यांक बिकॉज यू आर ऑल्सो अ टिचर तूंय ड्राम वाजता तूंय शिकयता. म्युजिकार सगळें पळय हांवें आनी हिचोर सिरीज करूं ना सोडून क्रॉम्प्टन ग्रिप्सान आसलो ओके उरलेलें सगळें म्हजें म्युजिकानूच केलां आयज पासून तातूंत ना. तूं तुका मरण ना पयले सुवातेर तूं बरे भाशेन शिकोन तर करचें तुका मरण ना. सो म्युजीक शिकोन पासून खूब जाणां जाय इस्कॉल खूब हें कॉलेज करून थोड्यांक काम मेळना पूण तूं म्युजीक तर जाणें इतेर तरी वाजोवंक कोण तरी वता फेस्तांक तरी फेस्तांक तर आनी तुज्या पयले 4 पयशे 2 पयशे 4 पयशे 8 पयशे ऑटोमॅटीक तूं मनीस जाता मागीर. रायट. ओके राय बाब एक असो खंयचो म्युजिशियन आसा जाचे लागीं तूं सदांच कोलॅबरेट करूंक सोदता जावं तूं मागीर दिसता शोआंक बा वाजोवंक वयता जावं मे बी हॉटेल्स यू गो सो एक असो कोण आहा की आपूण ते कडेन कोलॅबरेट करपाक सोदता कम्फर्टेबल आसा शो जेन्ना येता तेन्ना होच मनीस आनी कोण ना. तो फुड्यार बसला म्हूण सांगता काय तोच? ना ना तोच. ओके ऑलरायट. ओके पाकलो बाब जायते तियात्र आतां भायर सरल्या ओके आनी जायते तियात्र तुमी वाजयला बट तुजे बेस्ट परफॉर्मन्स खंयचे आसले? हिच्या तियात्रान चडशे सगळे म्हजें तूं जाणाय हांव उमके तियात्र म्हणून हांव म्हजे लागीं जाता ते सगळ्या तियात्रांक हांव वाजता. ओके वीच इज द बेस्ट लायक वेन्यू टू परफॉर्म? म्हाका स्टेजीर परफॉर्म करूंक बरें दिसता. स्टेज हांवें कोर कांतार वाजयलां गोंयचो आवाज वाजयला लॉनांक वाजयलां सो म्हाका स्टेजीर वाजोवपाक एक दुसरेच बट वाय कित्याक जायते तूं आउटडोर शोज चड करता? ना तरी पूण स्टेजीर कितें जाता ऑडियन्स आसता सावंड घालतात आमकां मॉनिटर आसता तेन्ना ते आमकां आमचो फील बरो मेवता आमकां वाजता पळय तो कळ्ळें. जाल्यार तियात्र वाजताना आमी ती फुन्यालांचेर जाता भायर आनी तियात्र वाजता आसतना आमी बॅक करून आसता लोकांक केन्ना पिटान आसता ते स्टेजीर तुका लोकांचे एप्रिसिएशन मेवता डिफरंट फील. ऑलरायट. ओके जायते आमी उलयलीं जायते कितें सांगलें पूण आतां एक ल्हानशी एक्टिविटी करुया. तयार आसा? आतां तूं ड्राम वाजयता तूं सॅक्सोफोन वाजयता म्हणजे तुमी आतां मातशे स्मार्ट आहा न्हू सारके एनर्जेटीक गायज ओके बॉयज तुमी न्हू सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्टिविटी. पयलीं हांव तुमकां एक धाकटो रॅपीड फायर रावंड दिता. तयार आसा? ओके सुरवात कोणा कडल्यान करपाची? सिनियर ओके ओके ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब मिस्त्री रॉय मेनेझीस. तयार आसा? हय. ओके जोरी तो तुवें म्युजिकान करियर करूंक नासलो जाल्यार तूं आतां कितें करतलो आसलो? हांव स्पोर्ट्स शिकतलो आनी कोणें स्पोर्ट्स ट्रेनींग दिवपाचो. ओके तूं चड टेक्स्ट कोणाक करता? चड टेक्स्ट कोणाचो येता जाल्यार रिप्लाय करता. ओके लास्ट वेकेशनाक तूं खंय गेलोलो? लास्ट वेकेशन हांव बॉम्बे गेला. ओके तुका अशें तुजे कलिग्स वा फॅमिली पेट नेम कितें म्हणून उलोवंक कोत्ता? रॉय बॉयज? म्हाका रॉयस म्हणटा चडशे. ओके डू यू एन्जॉय परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियन्स? येस. वॉट डू यू युजली वेअर वायल परफॉर्मिंग? बिकॉज तुमचे जायते हें आसता. डिपेंड्स आमकां कोण कशें आपयता केन्ना केन्ना कलरफूल घालता. वॉट डू यू लायक? बरो न्हेसो जाल्यार सूट ओके स्मार्ट लूक. ओके तूं तुज्या सांगाताक आसलेल्या कोवर्कर म्युजिशियनाक चड मेसेज कोत्ता? चड करना ओके केन्ना गरज जाल्यार. हाव टॉल आर यू? आय एम 172 centimeters, that is 5.8. ओके तुका सायड मारल्या?
मातसो तो लांब तू चड खुशाल केन्ना आसलो? कुशाल जेन्ना म्हजे फर्स्ट बेबी वॉज बॉर्न, डॉटर. ओके. निमाणे कॉल तुवें कोणाक केलेले आयज? पाकलो. वय पावला काय म्हणून विचारू. ओके. टेक्स्टिंग वो टॉकिंग? टॉकिंग. आयज रातीक जेवणाक कितें आसा? चितूंक ना. युअर हिडन टॅलंट? Hidden talent. I like to sing. Oh, I don't know. Okay. Now, 3 things that people don't know about Roy. म्हजो राग. एक. हय. दुसरे. सेकंड कितें सांग. हांव ही भोंवला पळयता. ओके. हुंय बोला. हांव सुमार 25 countries. 25. ओके. And third? आनी थर्ड. तू कितें जाणा ताचे? पूण लोकांक खबर ना ती, तू जाणा. ते मागीर सांगूं उपकारना. आनी कितें? ओके. दोनू? आनीक म्हणल्यार कितें सांगू. बिहेवियर हांवें सांगलो पयलो अशें. ऑलरायट. वो तुवें ऑलरेडी आन्सर केला. ओके. बट स्टील तुका राग केन्ना येता हें तूं सांग म्हाका. केन्ना म्हाका जाय तशें जायना जाल्यार मातसो राग येता. ओके. वेल प्लेड. रायट. ओके. पाकलो बाब तू तयार आसा? मातसो बिला. मातसो बिला ओके. तूं ओडिताला न्हू ते. तुजी आवडीची चाव? मिल्क टी. ओके. ओके. कित्याक म्हाका कोणें ल्हान आसतना सांगलो दुधाची च्या पिय गरो जातलो. मागीर तुका कितें म्हणपाचें पाकलो? माजून जावं अजून दुधाची पियेता. ओके. दिंब्यो मोडीन आसतना पांयाच्या बोटांक तुज्यान हात लावंक जाता? ना गो सायब. ना. क्यूआंत स्टार्ट जाता तें एक उतर वा नांव सांग. कितें? क्यू अल्फाबेट. क्यू हय. क्वीन ओके. तू कोणा नांव? कोण चेडवाचें ना. ओके. दिसाक कितली वरां पासून तुवें टीव्ही पळयल्या? वरां ना. एक 10-15 मिनट. इतलेंच? ओके. भुरग्यापणार वा आतां तुवें कितें तरी चोरलां? भुरगेपणांत मांयचे पयशे जोडटालो. आनी मार पडटलो? तिका गमत ना. आयस्फ्रूट ओके. तुजें मोदलें नांव कितें? मिंगेल. ओके. जरी तर एक अशी वस्त आसली जाचो सप्लाय अनलिमिटेड आसपाचो जाल्यार ती खंयची आसपाची? कितें म्हणून सांग. सांगपा सोदना? ना तें मातशें दर्या. ओके. तुका अशी कसली संवय आसा जी आजून पासून तुजी वचोंक ना? अजून पण वचोंक ना ही कोणाय कितें फकाणां करपाची. आनी मागीर राग येता? ना तितलो न्हू. हू इन्स्पायर्स यू? तुका चड इन्स्पायर कोण करता? म्युझिशियन. ते म्युझिशियन आमचो मायस्ट्रो रॉय. आनी कसलो इन्स्ट्रुमेंट तूं चड वाजयता? ड्रामूत आनी कितें वाजता. एक ड्रामर जाल्ल्यान तुका कितली वर्सां बोत्ता आयज पासून कोंकणी पालखार? 37. 37. आनी 7. 37. ओके. पाकल्याची ड्रम वाजोवपाची स्टायल कितें? स्टायल म्हणजे म्हाका चड पर्कशन लायक जाता. म्हज्या लागीं तो वूड ब्लॉक आहा हय. ताचेर वाजोवंक म्हाका चड उमेद येता. ओके. एक वस्त जाच्या बगर तुज्यान रावंक जायना? म्हजो ड्राम सेट. गोंयांत कसलो बदलाव जावंक जाय जाल्यार कितें जावंक जाय अशें तुका दिसता? आमचे म्युझिकानूच जाल्ल्यार चड बरें न्हू. जावं बरें स्कूल म्युझिक स्कूल्स. ओके. ऑलरायट. जेन्ना आतां ही सेंटेन्स तुवें कंप्लीट करची पडटली. जेन्ना हांव ड्राम वाजता तेन्ना म्हाका डॅश. म्हाकाच वाजयता. ऑलरायट. पाकल्या तुम दोगूय वाटेक विचारीत येयलेले एकमेकांक रॅपीड फायर? ना तो आपले गाडयेन आयलो हांव म्हजे गाडयेन आयलो. ऑलरायट. ओके. वेल प्लेड. फुडें हांव तुमकां एक विचारूंक सोदतां. तुमकां दिसता तुमी सक्सेसफूल म्युझिशियन जाले म्हूण काय अजुनूय उरलां आनीक जाय तें करपाचें? उरला न्हू. म्युझिक केन्नाच काबार Music- जायना. आजून पासून शिकचें पडटा. शिकचें पडटा. ओके. आनीकूय उरलां? हय. आनीक बेटर जावपाचें उरलें? आनी या आनी तेंपार जावपाचें ना. ऑलरायट. ओके. पाकल्या फुडें हांव तुका विचारूंक सोदतां निमणे सुवातेर जायते जावं यंगस्टर्स तुमच्या फुडें येता जावं म्युझीक शिकपाक जावं तुमकां विचारता जावं पीच वायज आपल्याची पीच ओके हा हें हा तें हा. सो
असल्या भुरग्यांक आनी जांकां आजुनूय कोण म्युझीक शिकपाची उमेद आसा बट फॉर सम रिजन ऑर दी अदर दे आर लॅकिंग बिहायंड असल्या भुरग्यांक तुमी कितें सांगूंक सोदता? तो हांव सांगता तूं तिला घडटा जाल्यार दी जायना तुका थोडी खोशी आहा तूं यो शिको हांव शिकयता. ओके, घडटा जाल्यार तूं फारीक कर ना जाल्यार नो प्रॉब्लम. फ्रॉम युअर सायड? म्हजे सेम हांव केन्ना म्हजे जितले म्हज्या कडेन नॉलेज आहा हांव तितलें शेअर करूंक चिंता ना खंय. ऑलरायट, ओके. लास्ट आमची एक्टिविटी आसतली आनी ही एक्टिविटी करपाक तुमी तयार आसा? लास्ट म्हण खूब जालें. ही लास्ट, सारकी लास्ट. हय ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलरायट, पाकलो बाब आनी रॉय तयार आसा? कितें अशें दिसता पळोवपाक हें? स्पोर्ट्साचो उगडास येयलो आदलो? हय इस्कॉलांतलो. ओके, गेम सिंपल. 2 बॉटल हा उदकाच्यो. कोण पयलो सोंपयता तो विनर आसतलो. बट द थिंग इज ट्विस्ट आहा एक. यू वील बी ब्लायंड फोल्डेड. ओके, सो तुम स्ट्रॉ तोंडान धरून ती बॉटल सोदपाची, ते स्ट्रॉ तितून घालपाचें आनी उदक सोंपोवपाचें. आतां धरून ना, हात धरपाक ना. ओके, तयार आसा? ओके करुया म्हातारपणाक. ऑलरायट, ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, रेडी आहा? बॉटल ओपन सारकें रेडी? बॉटल ओपन हा. ऑलरायट, स्ट्रॉ तोंडान धरा. तोंड पेंवलें. ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाव. रोया बॉटलीली उदक पिता. No, you cannot hold. Come on. Okay. Okay. चुकलं मास चुकलं. रॉय मास लागी हा, मास चुकता. गेलो रे. All right, Roy, you finished it first. Hamper तुका मेवता and you win. थँक्यू शेअर करता पितालो तू किस जाताले तेन्ना? किती वेळ जाताले? ते खूंय वेता तें जमना. All right, well done. All right, it's time to say goodbye, adios. आणि आता निमणो वेळ आमचो हो. आमची आयज मुलाखत हांगासरूच सोंपता, पूण ही मुलाखत सोंपोवच्या पयलीं एक रिक्वेस्ट तुमकां. आतां तुमी कांतार म्हणून बरें दाखयलां, सो आनी एक ल्हानशें कांतार कोणाच्याय आवाजांतल्यान. पात्रांव. रॉय बाब, कोंकणी जाय की इंग्लीश? एनीथिंग, अप टू यू. ओके, सो लेकिन एक फेवरेट कांतार आहलो, बॅचलर बॉय. When I was young, my father said, "Son, I've got something to say." And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, "Son, you are your bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you'll be a bachelor boy until your dying day." रायट, थँक्यू सो मच. तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आयज हांगासर आयले, तुमचो मोलादीक वेळ पिड्यार केलो आनी हांगासर मुद्दम येवन म्हाका ही मुलाखत घेवंक संदी दिली म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी तुकाय बाय कॅन्डिडेटा आनी तुज्या फूल स्टुडंट मिडिया टिमीक काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा. Oh.